युक्रेनांतल्या गोंयकारांक शाबूत गोंयांत हाडपा खातीर केंद्रीय परराष्ट्र वेव्हार मंत्रालयाक पत्र बरयला अशी माहिती अनिवासी भारतीय आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांणी दिल्या। युक्रेनांत आशिल्ल्या गोंयच्या 4 विद्यार्थ्यांनी आमचे कडेन संपर्क केल्लो। कोण गोंयकार युक्रेनांत आसा जाल्यार तांकां लेगीत शाबूत घरा हाडपा खातीर केंद्र सरकार काम करता अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। आडकून उरिल्ल्या ह्या गोंयकारांक विमानांतल्यान हाडपाचो निर्णय ह्यान पयलीं जाल्लो, मात आतां युक्रेनाच्या सरकारान हवाई मार्ग बंद केल्ल्यान दुसऱ्या पर्यायांचेर विचार चल्ला अशी माहिती ताणें ह्या वेळार दिल्या। आमकां सुरवातीक एक दोग स्टुडंट्सांनी एप्रोच केल्लो, तेजे उपरांत आयजूय एक दोग स्टुडंट्सांनी एप्रोच केला आनी थंय जे स्टुडंट्स आमचे शिकपा खातीर वतात, मेडिसीन आसतले किंवा बाकी खंयचे हायर स्टडीजा खातीर वतात, ते आयज ते रशिया आनी युक्रेनाची जी लढाईचो एकूण सगळें हें चालू आसा, परिणाम चालू आसा, तेका लागून तेंची कांय जाणांची परत इंडियेन गोंयांत येवपाची इच्छा आसा आनीक म्हणून आमी त्या संबंधान थंयच्या युक्रेनच्या इंडियन एम्बसीकूय आमी कॉन्टॅक्ट केला, तांकांय बरयल्लें आसा आनी तांकां हांगा हाडपा खातीरच्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्रीन पुढाकार घेवन खरें म्हणजे फ्लायटीचे शेड्यूल केल्ल्यो आसात, पूण आयजूच कळ्ळें की थंयची एअर स्पेसूय बंद करपाचो निर्णय युक्रेनच्या सरकारान घेतला। पूण तरी सुद्दां केंद्र सरकारान आमच्या इंडियेच्या सरकारान सांगलां की जी तांकां अल्टरनेटीव अरेंजमेंट सुद्दां तांकां हाडपाचें आमी करतले। म्हाका दिसता की हाचे भितर आमी म्हणून हाचोच एक भाग म्हणून काल NRI कमिशनाच्या वतीन जयशंकर जे आसात एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर, तांकां आमी पत्र बरयलां आनी तांकांय रिक्वेस्ट केला की आमचे गोंयचे भुरगे आसात, गोंयचे कांय जाण थंय आसात, तांकांय तुमी मदत करची आनी ह्या हातूंतल्यान आमचे जे हें आसा तें एक्टिवली ह्या सगळ्या संबंधान तांकां बरे भशेन गोंयांत हाडपा खातीर तेंच्या फॅमिली कडेन तांकां मेळून दिवपा खातीरचो प्रयत्न हो जो आसा आमचो चालू आसतलो। गोंयचे कितके भुरगे आनी इंडियेचे कितके? आतां कशें आसा की आमकां आमचे कडेन जशें आमी वदूर सांगलें, म्हाका आतां एक सादारणपणान 4 जाणांनी तरी कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा। म्हाका दिसता की हळू हळू करून कांय जाण इन्क्वायरी करतात, विचारतात, जे सेफ आसात तेंची घाई ना येवपाची, पूण जांकां मातसो भंय दिसता हें दिसता तेंचे येवपाची एकदां हें आसता। सो तो विचार करून आमी खरें म्हणजे त्या पद्दतीन त्यांचो अरेंजमेंट जो आसा, रिक्वेस्ट जो आसा तो आमी एम्बसी कडेन फॉरवर्ड करतात, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन फॉरवर्ड करतात आनी तांकां हाडपा खातीरची आमी जी आसा ती मदत करतात।